सरकारी तशेंच कम्युनिदाद जमनीचेर आतां चिरे काडपाक मेकळीक मेळटली। त्या खातीर ऑनलायन अर्ज भरून पयशे भरचे पडटले। ताच्या उपरांत सुमार 1.5 म्हयन्यांत परवानो मेळटलो। त्या भायर शापोरा न्हंयेतूय रेंव काडपाक परवाने दितले म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी सांगलां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ट्रेडिशनल सँड मायनिंग आणि ट्रेडिशनल चिरे मायनिंग दोनांचो प्रोसेस आम्ही स्ट्रीमलाइन केला। दोनांच्या प्रोसेसा खातीर चिरे आणि सँडाच्या बाबतीत शापोरा रिव्हराची लायसन्स दिवप आमकां एनआयओन क्लियरन्स दिला। शापोराची लायसन्सीस दिवपाक सुरवात केल्ली आसा। जे जे शापोरान काडटाले आणि नवीन तांच्यांनी लायसन्सा खातीर एप्लाय करपाचे तांकां लायसन्स मेळटली। आणि पुराय गोंयांत जे चिरे काडपाक सोदता किंवा काडटा त्या सगळ्या लोकांनी 3 तरेच्या लँडांनी चिरे काडटात। एक जे पर्सनल लँडान चिरे काडटा त्यांनी डायरेक्टली मायन्साक एप्लाय करपाचे आणि सेम त्यांनी तेजी इनवर्ड कॉपी घेवन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो पोर्टल आसा तो डायरेक्टली फॉर एनवायरमेंट क्लियरन्स पोर्टलाचें नांव आत्ता याद जायना। त्या पोर्टलाचेर पॅरलली एप्लाय करपाचे। 25 ते 30 दिसाच्या भितर ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स लेटर हे मेळटा। ते सेम मायन्सा कडेन वचपाचे। 1 म्हयन्या भितर आमी ताका ऑफिशियली चिरे काडपाक लायसन्स दिता इन प्रायवेट लँडान। जर गव्हर्नमेंट लँड आसत आणि जर थंयसर आसत जाल्यार त्यांनी डीएमजीक एप्लाय करपाचे। डीएमजी ताका ऑफिशियली लीज जी आसा हे ऑफिशियली लीज दितलो। ताजे आमी ते रुल्स करपाक घेतला। गव्हर्नमेंट लँडाचो मातसो उशीर लागतलो। कोमुनिदाद लँडाचे जर कोमुदाद कमिटीन ताका एनओसी दिले आसत जाल्यार ती घेवन त्यांनी डायरेक्टर मायन्स आणि एनवायरमेंट क्लियरन्स ईसी घेवपाक एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या पोर्टलाचेर एप्लाय करपाचे। सो दॅट ताका दोनूय पॅरलली एप्लाय करपाचे। मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम प्रोसेस इज 1 मंथ टू 45 डेज। आमी रेग्युलर पयशे भरून चिरे काडपा खातीर एलाव केला। इतको प्रोसेस स्ट्रीमलाइन केल्लो आहा। लिगली ताका लिगली पयशे भरून गव्हर्नमेंटाच्या लीज एरियेचे पयशे त्यांनी भरपाचे आणि ताका काडपाक दितले। बाकीचे मांडवी जुवारी आणि हेवटेंच्यो सावथाच्यो ताच्या एनआयओचो रिपोर्ट मेळपाचो आसा। 2 बेगीन मेळटले। इट इज इन प्रोसेस। फुडल्या म्हयन्या भितर 2 रिपोर्ट मेळटले। ओके। ताज्या उपरांत हे सगळे हायकोर्ट मॉनिटर करता आणि हायकोर्टाच्या मॉनिटरिंगाच्या प्रमाणे एनआयओचे रिपोर्ट येयल्या उपरांतूच कितली क्वांटिटी आणि खंयच्या पॅचात आमी रेंव काडू शकता हे आयडेंटिफाय जाले काय त्याच पॅचात आमी काडूंक एलाव करतले।